गोंयांक 2012 नंतर बीजेपी सरकार आसा, केंद्रांत 2014 नंतर बीजेपी सरकार आसा. 2013 काँग्रेसच्या केंद्र सरकारान 3 वेगळी नोटिफिकेशनां काढली आनीक एसटी रिजर्वेशन दिवचे हाका कायदेशीर रूप दिलें. आनीक ते रूप दिता आसतना देशांतली जवळ जवळ कितलीशींच राज्यां तातूंत आसा. तितूंत भितर अरुणाचल प्रदेश आसा, गोवा आसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, सिक्कीम, तामिळनाडू आनी त्रिपुरा ह्या प्रत्येक राज्यांनी एसटी रिजर्वेशन इमिजिएटली इम्प्लिमेंट जालें. पूण गोंयांत बीजेपीच्या लिडर आनी बीजेपीच्या सरकारान एसटी समाजाचेर अत्याचार केले, षडयंत्र केले आनीक तांकां रिजर्वेशना पासून पयस दवरले. ते करपाक त्यांनी इलेक्शन कमिशनाचे जे स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसरांक यूज केले आनी नुये घालचे जाग्यार मयम घातले मुद्दम आनी मागीर दाखयलें तें चुकोन जालें म्हणून. त्या कारणान ते थंय टायम काडून गेलो. आनीक जे काम पयर एक नोटिफिकेशन काडपा आशिल्लें 2 लायनीचें तें काम करपाक तेणी 13 वर्सां लायली. काँग्रेस सरकार जर आशिल्लो जाल्यार 2014 हें नोटिफिकेशन सगळें जावन एसटी समाजाक 2017च्या इलेक्शनाक पयले पावटी रिजर्वेशन मेळटा आशिल्लें. तेजे नंतर 2022च्या असेंब्लीक मेळटा आशिल्लें आनी 2027च्या हाजेर मेळटा आशिल्लें. पूण आयज जेन्ना आमी कंपेर करून पळयतात अख्ख्या देशाक त्या स्टेटमेंटाक मुद्दम हांवें काडलें. तितून भितर सगळ्या राज्यांनी जंय एसटी पॉप्युलेशन सायजेबल आसा थंय रिजर्वेशन मेळिल्लें आसा. गोंय हें एकमेव राज्य आसा जाका एसटी रिजर्वेशन अजुनूय मेळिल्लें ना. थंय एसटी पॉप्युलेशन सायजेबल आसून हेका कोण जबाबदार? 13 वर्सां एसटी समाजाक पॉलिटिकल रिजर्वेशना पासून वंचीत दवरपाक कोण जबाबदार? हो म्हाजो बीजेपीच्या सगळ्या लिडरांक प्रश्न. आनी काँग्रेसीन कितें कॉन्ट्रिब्युशन केलां तें दाखोवपा खातीर आमी प्रेस